नमस्कार. रातीच बातमी आयल्या की एक फिरंगी पाणी बंगलोज म्हणून वागाथोर काय बंगले आसात आणि थंयसर रेव पार्टी जोरान चलताली आणि थंयसर बातमीच्या आधारे अशें दिसून आयलां की 9 लाखाचे ड्रग्स थंयसर धरलेले आसा. हांवें सातत्यान पत्रकार परिशदेन सुद्दां हेजेर उजवाड घातलेलो, अनेक टीव्हींक मुलाखती सुद्दां दिल्यो की म्हज्या मतदारसंघान वागाथर म्हणटा थंय सातत्यान रेव पार्ट्यो जातात आणि अशा तरेचे अंमली पदार्थाचे भयंकर व्यापार थंयसर चल्लेलो आसता. म्हजी मागणी आहा मुख्यमंत्र्यां कडेन की अशा तरेच्यो ह्यो ज्यो रेव पार्ट्यो चलता तेचेर जर तुमी कांय कंट्रोल दवरूं शकना जाल्यार हें जें खातें आसा तुमचे कडेन ते खातें काडून बंदर कप्तान मंत्री जे मायकल लोबो आसा तेंचे कडेन दिल्यार बरें जातलें. ते म्हाका दिसता बऱ्या तरेन हें खातें सांबाळूं शकतले, हाताळूं शकतले. म्हणून परत एकदां एक विनंती आसा की अशा तरेच्यो जर सुरवेकूच रेव पार्ट्यो जावपाक लागल्यो तर येणाऱ्या कांय दिसां भितर म्हज्या मतदारसंघातली जी किनारपट्टी भागातली पिढी आसा आनी म्हजे स्वाभिमानी शिवोलकार आसात, ह्या शिवोले भितर हे अंमली पदार्थाचे लोण पसरपाक वेळच लागचो ना. म्हणून